बायणा हांगच्या आप्रेंपा कडेन एमपीएन गेटी घाल्या म्हण थळावे फाटले कांय दीस जाले विरोध करतात। शुक्रारा दीपक नायकाच्या फुडारपणा खाला बायणाकारांनी एकठांय येवन एमपीएन ही गेट काडची म्हण मागणी केली। एका आठवड्या भितर जर ही गेट काडली ना तर लोक कायदो हातात घेतले आनी ही गेट काडटले म्हण दीपक नायक उलयला। RDX गोवा खातीर बायणाच्यान प्रसाद नायक। सगळ्यांक खबर आसा बायणा एरिया आमकां हांगा सगळ्या बायणा रहिवासींक दिसताले की बायणा म्हणपाक आमकां लज दिसताली। कित्याक काय म्हटल्यार हांगा एक रेड लायट एरिया आसलेली। आमच्या सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकारान आनी मनोहर भाईन ती रेड लायट एरिया क्लियर केली आनी ती रेड लायट एरिया क्लियर करतना सगळे बायणाकार सगळे बायणावासी एकवट रावले आनी हांगा येवन तांकां सपोर्ट केलो मनोहर भाईक आनी आमी तो रेड लायट एरिया क्लियर केली। कितल्या तरी वर्सांनी हांगा बायणा खंयसर तरी आमकां सुशोभीत जाल्लेले आमकां दिश्टी पडटा। आयज जो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा त्या फ्लायओव्हराचेर मडगांवचे जावं पणजेचे जावं म्हापसाचे लोक मुद्दम येता आनी फ्लायओव्हराचेर सांजच्या दिसा येता आनी ती बायणा बीच पळयतात। खरोखर पळोवपा लायकी आयज जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो जाल्यार म्युनिसिपालिटीन कांयच एक्शन घेवंक ना, डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा आनी आमी अल्टिमेशन दिल्लेलें आसा हेचेर 8 दिसां भितर समज ते एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या विकान आमी हांगा स्वता हांगा बायणाकारां कडेन मोडटले। तुमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हातीन घेवंक दिवं नाका, तुमकां रिक्वेस्ट करता। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर, आमच्या तिनूय आमदारांचेर की ते 100% हांगा हे ऑथॉरिटींक सांगतले एक्शन घेवपाक लागून। आनी समज ते घेवपाक लायना आनी ऑथॉरिटी एक्शन घेयना जाल्यार नेक्स्ट विकान आमी लोकल्स हांगा येतले आनी लॉ ऑर्डर हाती घेतले आमी मोडटले। सगळे बरे जाल्लेले आसा, इनॉग्रेशन बी बरे जाले, सगळे बरे जाले। दुसरे दिसा ही गेट आनी ही वॉल घातली खरंच आमच्या महिलांक कळून येयले की हे जालां ते रॉंग जाल्लेले आसा आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगला अगर 8 दिसां भितर हे जायना न्हू ही मोडिना न्हू जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतली आनी हे मोडून उडयतली। आमचे नगरसेवक दीपकान आमी सगळ्यांनी एमपीडीक प्रश्न केलो। आमदार संकल्प आमोणकर, दाजी साळकर, बाबू कामत, सुकूर, डॉक्टर निखिल, दीपक आमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिले की हांगा गेट घालता खंय तरी एमपीडी बंद करतले। कित्याक एमपीडीची सवय आसा, एमपीडी सदांच करीत आयिल्ले आसा, ग्राउंड जावं कितें जावं। आमी परत एमपीडी चेअरमॅना कडेन गेले आमदाराक घेवन, त्या वेळार तेणे कितें सांगलें आमी ते बंद करचे ना। आमी एमपीडी चेअरमॅनाक कितें सांगलें तूं एक पब्लीक स्टेटमेंट कर की गेट बंद जावची ना, हे जावची ना म्हणून। पूण तो एमपीडीचो चेअरमॅन कांयच आयकपाक रेडी ना। तो म्हणटा सेक्युरिटी रिजन 26/11 आतंकवादी हल्लो जाल्लो मुंबईन तसो जावं शकता आनी कितें जावं शकता। पूण हांगासर अशें सेक्युरिटीचे कांय ना, दोनी सायडीक रेल्वे ट्रॅक आहा ते भिंता, ताका म्हणलें वयर काड, तेय तो आयकपाक रेडी ना। तुजी गाय सेक्युरिटी बसय, 100 CISF तुज्या दारान बसय, हो रस्तो बायणा खातीर आहा। मनोहर भाईन सांगलेलें, मनोहर भाई आसलो म्हणून बायणा रेड लायट एरिया केली, कोर्टाची ऑर्डर आसूं। पूण आमी सगळे आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक घेवपाक सोयीस्कर आहा, मांगरान ट्रॅफिक जाम जाता। पूण एमपीटी म्युनिसिपालिटीचे परमिशन न घेता, डेप्युटी कलेक्टराचे PDAचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता। हांगासर बायणा रवींद्र भवना कडल्यान आयले हांगाच्यान गाडी घेवन, वयल्यान कोण देंवता जाल्यार तो एक्सिडेंट झोन आसा, तुमी पत्रकारांनी पळोवंक शकता। ते एमपीटी आयकपाक रेडी ना। नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन हांगा बोर्ड घातला जेचेर कारवार मडगांव बरयला, तो तेंच्यांनी धापून दवरला। जर ते हो रोड पब्लिकेक नासलो जाल्यार कारवार आनी मडगांव कित्याक बरयला, वयर बरयला सकयल रोड दाखयला बायणा बीच म्हणून। हे कित्याक दाखयला? एमपीटी कांय ना, फक्त दादागिरी करता।